Watch मेरा न्यू न्यू वॉच सीताफळ न्हू आतेरा दिसता न्हू रे हवे तुम्ही पोहू शकता गाईज अजून हे बॉईल जाता. वाव आईचा कितले खाता सुंगटा खाल्ली हे ते सगळे खाल्ले तरी आणि आता खाता ते हा तरी हांव खान खान मोठे जायना. म्हापसा गेल्लेले आम्ही एका वॉच घेवपाक ना रे खुश हो गया मरे तो अभी. हॅलो गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज आमचो आयज मन जाल्लो की आमी बरी खीर करून खातली. कसली खीर सांग? नॉर्मल खीर न्हू, सीताफळाची खीर. आणि मेन थिंग म्हटल्यार हांगासर सगळ्याक आमी लागीं सीताफळ चॅक केले पळयताले सीताफळ सगळी तोरणी आसा म्हणून अवी आणि आमचो चायनीज गेला म्हापसा सीताफळ हाडपाक. क्या हुआ रे? Watch मेरा न्यू न्यू वॉच हाँ अभी पार्टी दो. एक रुपये नया वॉच आई हम लोग म्हापसा गई थी. So guys, so hey guys, welcome back to another episode of मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आ म्हणून मागता आणि हांवूय बरो आसा तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टान. थंडी जोर मातसो कमी जाल्लो आसा आणि आमी येयल्लेली आसा आयज टॅरिसीर आनीक कितें करपाक हांगा येयला आमी आज आम्ही करता सीताफळाची खीर. सीताफळाची खीर करता. रबडी रबडी रबडी. ओके सो आता तू कितें करूंक सोदता ह्या आतेराचे? सो गाईज आता न्हू ह्या हातेऱ्याच्यो बियो काडूंक जाय. हांवें जे सोशल मिडियाचेर एक हॅक पळयल्लो तो हॅक आता ट्राय करता पळोवया बियो भायर सुट्टा जाल्यार. हां ओके जातले हे सारकी हांवूय तुका इल्लो आयडिया दिवपाचो आसलो. आनी गायज तुमकां खरें सांगू मेन म्हणटा पळय तें हातेरांचो एक तुका टास्क सांगता तुमकां सगल्यांक. हांव गेलो म्हापसा भेलमुंड्याक घेवन आमच्या हातेरां हाडपाक. सगळ्या स्टोरांचेर हातेरां बरी बरी आहा पूण पिकी ना आनी आमकां व्हिडिओ करपाक जाय आसली आयजूच न्हू. सो फायनली मागीर एका दादल्या कडेन मेळ्ळी आमकां सोदून न्हू वा ना रे तू बहुत खुश है दिखा तेरा घड़ी कितना टाइम बजा है तेरे घड़ी पे? 4:23 हाँ वेस तो खुश सारको बाबडो खुश. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमकां बसपाक हांगासर काय बरें केल्लेलें आहा. आमी विकासाच्या डॅडीक सांगलां हांवें की हांगासर एक बरें टेबल करून दी म्हणून आमकां. ओके सो आतां तुमकां आयज तुमच्या मुखार आसा हातेराचें कितें गो आं? रबडी खीर बा चालू आहा सद्या. हें आतां सद्या पयलीं सगळें काडूंक जाय आनी मागीर काडूंक करूंक जाय. हेजें वॉच कशें आसा? बरें आसा? तूं खुश ना रे? सो गायज कितें आहा पळय ल्हान ल्हान भुरगीं ती आमकां आमच्या टायमार आमचे कडेन केन्नाच कितें आसनासलें यू नो. वॉच घालतले जाल्यार चिंतचें पडटालें की आयज घालूंक पावतलो काय ना पळय तो. आनी एटलीस्ट यू नो आयज देवान दिल्लेलें आसा जाल्यार कित्याक दुसऱ्याची हॅपिनस हें करया यू नो. कोणाक हॅपिनस दिवया जावं कोणूय जावं कोणाचो भुरगो जावं यू नो. गॉड ब्लेस यू म्हणून फुडें सरपाचें लायफान. पळयात तुमी तो गाईज पळयात आमी सीताफळाचो पल्प काडलेलो आसा. सीताफळ न्हू ह्या आतेरा दिसता न्हू रे हवे आतेरांचे काडलेले आहा पल्प. आनी आतां कितें आता आमी जातलें? वयता फुडल्या प्रोसिजराक. कसलो प्रोसिजर? दाखयता न्हू तुमकां कितें बिर्याणी उठ. डॉली चायवाला करता आमी. डॉली चायवाला आक तू डॉली चायवाला जाला आनी तुज्या असिस्टंट सायडीक विकास असिस्टंट गे रे को असिस्टंट बेल. आनी हो काय कामाचो ना हेणी मार खाल्ला काल म्हाजो अभ्यास करिना म्हणून. हो भैया देखो कैसे डाल. आतां व्हिडिओ म्हाज्या स्कुलान कोणूय भुरगे टिचरी पळयता जाल्यार सांगूंक सोदता हो घरा कडेन कांय स्टडी करिना. आज कंप्लेन है. ताका नील डावन घाल. भैया देखो ए ऊपर करके कर रहे देख डॉली चाय वाला बन जाएगा. हय दूध घालता पळय दूध मागीर आग कितें मागीर हेजे फुडें कितें? मैं दूंगा. हे पळय हेतूर आता दूध घातलेले आसा. आता हांव हेतूर घालता दुधाचो पावडर मिल्क पावडर. घाल. ही हांव हेतूर घालता 3 पॅकेटां एका लिटराच्या दुधान 10 रुपयाचे. कितल्या रुपयाचे पॅकेट आहे? 10 रुपया. कितली पॅकेटां घालपाची हितून आता? खत्म. आता पळयात तुम्ही पळोवंक शकता आता तू हे गरम करता मुगा. ओके कर
आता कितें फुडें आता हेतूर राविल्लीशी हेतूर साखर घालता दाखय. ही पळय चड घाली ना आणि मागीर धवळून घेवपाचें हय सारकें हय फुडें हाड. गायस हेतूर हांव आतां पयलीं घालता 1 चमचो 2 चमचे हे कितें तें सगळें हातेर हातेर पयलीं फक्त 2 चमचे हय हे अजून एका बॉयल जावंक ना बरें बॉयल जावंक जाय दिसता मगो ते हय तुम्ही पळोवंक शकता गाईज अजून हे बॉयल जाता अरावंड 30 मिनिट्स जाले आता न्हू वा कितले मिनिट जाले 30 मिनिट्स जाले दूध मातशें आटोवंक जाय ते मातशें दाट जावंक जाय मागीर बरो टेस्ट येता सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता आता उरलेले जे हातेर आसा ते आता परत दुधान घालता न्हू वा हय एकदाच घाल मगो ते सगळे नाटक करताय ते फुल पावर सारखे आणि आमकां पिकेच जाय आसले म्हणून हांवें बेगीन बेगीन पिके हाडले नाल्यार बरी बरी असली पूण ती तरणी असली जावंक नासली न्हू आ हय होय वा बरी रूच येयली आ म्हाका सारकी वयस रूच तर चमचमीत येता सारकी केन्ना खाता कशें जाला म्हाका सारकें तुका वा हय हय न्हू पळया तुमकां जाय जाल्यार हितून किशमिश बदाम आनी कितें वा आनी कितें घालतात काजू काजवाच्यो बियो तुमकां जाय जाल्यार घालूं शकता आमी घालूंक ना आमी मातशे धाकट्या कलराची कोण व्हडल्या कलराचे आहा तेंच्यांनी घालचे घाली ती. न्हू आ हय दी रे बाव वाह 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 गरमा गरम केन्ना खाता कशें जाला सारकें वयस पळोवंक शकता तुमी उजो वयस वाव यम्मी येस सो गाइस तुम्ही पळोवंक शकता आता हांव ट्राय करता जो हातेराचो जो भितरलो टेस्ट आसता न्हय जेन्ना खाल्ले काय मागीर फुडें ज्युसी कहो लागता पळय तो टेस्ट येता सारको आनी हेतून आनीक कितें तरी कितें कितें ऍड केल्लेलें न्हू आनीक बरो लागतलो आसलो बट आमकां नाका आसलें तें आमकां तो सारको जसो आमकां जाय तसो आमी केला सो तुमी ट्राय करा तुमी खाया जी गायस आता हांव ट्राय करता यम्मी जाल्या यम्मी तुमकां खरें सांगूंक गायस कोणाक समज शुगर बिगर आवडना जाल्यार तुमी घालूय नाका कित्याक सीताफळ ऑलरेडी गोड आसता सो आमकां मातशें जाय आसली म्हणून आमी घातलेले यही वाला फोटो डालूंगा थंबनेल अच्छा है रे मस्त है ना मस्त है ना हा यम्मी आम्ही आता खंय येयल्या गो आयज आता आमी येयला डिनर करपाक घिणर म्हणजे अवीक खाराक घालपाक आत्ता तेन म्हाका हें करून दिल्लेलें मगो खीर खीर म्हणून हांवें तुका आज डिनराक हाडला जाल्यार कित्याक तूं म्हाजे सगळे कामां करताय म्हणून जाल्यार हांव फाल्यां तुका कसले दुसऱ्या भाशेचे खीर करून दितले परवाय अशें कंटिन्यू तुका वरायटीज ऑफ खीर करून दितले ह्या फावटी मात म्हाका खीर नाका ह्या फावटी म्हाजे कपडे खूब आहा धुवपाचे ते धुवन दिता जाल्यार तुका ना ते आपणाचें काम आपूण करूं ना सारकें न्हू गायस म्हाजे कपडे खूब आहा धुवपाक पडले ते आतां हाताक धुवन दितलो ना आपणाचें काम आपूण करूंक जाय हांव जाल्यार म्हणटा नाल्यार लोकांक मागीर दोळ्यांनी दिसता न्हू वाग हांव जाल्यार तुका सांगता हांवें पूण दोळ्यांनी दिसता काय दिसना दिसता लोकांक कळटा तूं कितलो त्रास करता ओके सो गायस तुम्ही पळोवंक शकता आमी हाडल्या आतां लेफ्यो म्हाका न्हू लेफ्यो भाजलेल्यो खूब लायक न्हू हय तुका लायक लेफ्यो यम्मी अवी आमी एक दीस कितें करया ना लेपो हाडया आनी बरी चुलीर फ्राय करया बेस्ट तूं करतलें मग तूं सोलून दी सुटी करून हांव करता दिवया मग कित्याक भियेता तूं ओके जाल्यार करया मरे तर आनी गायस कितें आहा जाणां आनी गायस कितें आहा जाणां म्हाका खूब लायक लेफ्यो हेकाय लायक न्हू म्हाजी आं फेवरेट हय दिल्लेले आसा हांगासर प्रॉन्स रवा फ्राय पळया
प्रॉन्स तुका आवडा ना म्हाका प्रॉन्सा पेक्षा चड लेपो आवडटा. पण आयच्या लिफ्यांचो बरो टेस्ट बेस्ट असलो न्हू सारकें न्हू. हय. हा वयस गाय सुंगाट पळयात सुंगाट. बऱ्या पळय ट्राय कर पळय बेगीन. हां बरें ना बेटा. यम्मी न्हू. पळय बिर्याणी घेतल्या आमी. अरे माझ्या बाबा केदी व्हडली रे बिर्याणी. अरे बाबा माझ्या आमच्याकडे वयतली रे हवी. वयतली गॅरंटेड पळय वयतली कितली आहा ती. गॅरंटेड वयतली. पळय पळय चल चालू कर. आयज कितले खाता सुंगटां खाल्ली हें तें सगळें खाल्लें तरी आनी हांव आतां खाता तें हां. तरी हांव खान मोठें जायना. खायत आसता काय डायट बी काय फॉलो करिना. वय फाटल्यान कोण तरी कसले अलगूच डायलॉग मारता केमचे बेमचे करून पळय. वय बरेंच कितें खाताय म्हणून तूं. चल हांव आतां ट्राय करता म्हाकाय भूक लागल्या. सो गायज आयज आमी केल्लेली सीताफळाची म्हणजे हातेराची खीर. मेन थिंग कितें आहा हांव सदांच कन्फ्यूज जाता सीताफळ आनी हातेरा मदीं. आनी खीर सारकी कशी जाल्लेली रे अभी सांग पळोवया. खूब बरी जाल्ली. अशें करूं नाका दुसऱ्या फावटी काय गावचें ना मागीर तुका. हांवें कितें केलें हांवें अशें करूंकूच ना जाल्यार तूं हांव केला. वता हात धरून. कशी लागली ती सारकें सांग. बेस्ट लागली मरे. कडक सारकी कडक. सो गायज कितें आसा जाणाय सीताफळाची खीर न्हू तुमी बी ट्राय करून पळोवची. कितें आहा शेवयांची खीर तुमी खाल्ले आसतली, तांदळांची खाल्ले आसतली, गोडशे खाल्ले आसतली, पूण ही सीताफळाची खीर तुमी खावंक आसतली चडशे जाणांनी. म्हाका गॅरंटी आहा कित्याक की हांवेंच न्हू ही थर्ड टायम केला. ती बी सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लेली ती पळोवन. आनी गायज खरें सांगूंक ती इतली बरी लागली जाणाय सांगू शकना. तुमी ट्राय करात आनी सांगात कशी लागता ती. आनी मेन थिंग कितें आहा जाणाय गायज भितर न्हू साखर बिकर घालपाची गरजशी ना. आमच्या वांगडा धाकटे भुरगे आसलेले म्हणून हांवें इल्लीशी साखर घातली. नाजाल्यार तुमकां तर खबरूच आसा जी सीताफळ आसता पळय ती नॅचरल स्वीट आसता. खबर आहा न्हू तुमकां. त्या खातीर न्हू खिरेक सुद्दां सारको बरो फ्लेवर येयल्लो बरो न्हू रे हांवें. चाळू नाका रे म्हाका सांग रे. बेस्ट येयल्लो फ्लेवर सारको. वा म्हण. वा त्याच नेटार म्हाका हवी दितलो 500 रुपया. काय पण सांगा आम्ही बाबा गणा ते गणा. हय तू दितलो तुका हांवें करून दिवंक ना. सो गायज तुम्ही आयचो व्लॉग पळयला. आयज आमी केल्लेले हातेऱ्याचे कितें तरी केल्ले तेणी ते बरें जाल्ले म्हाका लायक जाल्ले. तुमकां कशें जाय लायक जाला की ना ते कॉमेंट करून आमकां सांगा. ओके. आनी आमी खंय तरी वयपाची आसा बट ते खंय वयपाच्या खातीर म्हाका प्लेस आवडना. म्हाका न्हू कोणाकूच ती प्लेस आवडना. ना तुमी देवा कडेन पासून अशी मागची की ती प्लेस तुमकां संवसारान केन्ना दाखोवची म्हणून. ओके. सो जाले म्हाजे दीस तशें भायर सरपाचें. आनी दुसरी गजाल गायज आमकां इंस्टाग्रामाचेर बीन खूब मॅसेजी येता चेडवांच्यो चेड्यांच्यो जाणट्यांच्यो भुरग्यांच्यो. ओके हाय हाव आर यू तुमचे ब्लॉग्स पळयता आनी एक्सेट्रा. टू बी ऑनेस्ट म्हाजे इंस्टाग्राम आयडीचेर पेंडींग हजारांनी मॅसेजीस आसा. हांव रँडमली स्क्रोल करता आनी केन्ना एक 10 दिसांनी एक मॅसेज चॅक करता जावं 5-10 मॅसेजी आमकां टायम मेळटा तसो आमी हँडल करता. ओके. आनी रिप्लाय करता. आतां सद्या आनी एक प्रॉब्लम कितें जाल्लो आसा जाणा. आमी तर कोणाक बाय चान्स इंस्टाग्रामाचेर जावं फेसबुकार जावं खंयच्याय सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर कोणाक रिप्लाय केलो न्हू जाल्यार तुमकां खबरच आसा थोड्यांचे एक हें आसता अरे तेंकां बरो एटिट्यूड आसतलो आं ती तेंकां मॅसेज करपाचो न्हू बरें कॉदीक आसतली ती. आनी जेन्ना आमी मनांतल्यान कोणाक रिप्लाय करता हाय हाव आर यू जावं माये मोगान सारके लविंग वर्ड्स आमचे यूज करता जाल्यार फुडल्या मनशाक दिसता कितें अरे हो फेक आयडी. म्हाका चॅट करता आसतना कोणी म्हटलें अरे फेक आयडी. आनी आय वॉज सरप्रायज. म्हाज्या आतां इंस्टाग्रामाचेर इतले फॅन फॉलोवींग आहा. हांव मॅसेज करता. ओके.
नाल्यार थोडे लोक कितें म्हणटा अरे तो मेसेज करिना बरें तेका एटिट्यूड आसा म्हणटा आनी मेसेज करीत जाल्यार लोक म्हणटा फेक आयडी म्हणटा. ओके सो तुम्ही म्हाका सजेस्ट करा हांवें कितें करपाचें पळय पर्सनली लोकांक मेसेजी करच्यो रिप्लाय करच्यो की ना पळय ते करीत जाल्यार लोक म्हणटा तुमी तुमचो आयडी फेक म्हणटा आनी करिना जाल्यार लोक म्हणटा तुमकां एटिट्यूड आसा म्हणटा. कितें म्हणटा हय सारखे दोनाय वाटेन लोक दोनूय उलयता. वाटेन उलयता. लोकांक बरें करता ते पयलेले आवडना, वायट करता ते पयलेले आवडना. बरें केल्यार म्हणटा लोक कितें जाणा हे आनी कितें करता हे वाजाड्डे म्हणटा आनी वायट केल्यार लोक म्हणटा तुम्ही बाबा वायट केलें म्हणून. सारखें न्हय? हय सो तशें आसता. आनी येस गायज तुमी पयला आसतले आयज आमच्या गोंयांत मोदी येयल्लो आनी आमचे रामाचे येदे व्हडलो काय बरो पवित्र स्टॅच्यू केल्लो आसा बरो व्हडलो सारको. ओके आनी खरेंच बरें दिसता की आमचे इंडियेन सगळ्यात लार्जस्ट मुर्ती ती येदी व्हडली रामाची. सो कोणी पळोवंक ना जाल्यार तुमी वयचे पळोवचे. आमचे मोदी येयल्लो नरेंद्र मोदी येयल्लो गोंयांत तेय तुमी पळयला आसतले. सो बिकॉज ऑफ दॅट रोड मातशे जाम जाल्लेले खूब जाणां कडल्यान मेसेजी येताल्यो आमकां की प्लीज डोंट कम साऊथ सायड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आनी फाल्यांची तुमकां आनी एक 4 दिसांनी ओके सारखे मेजून 4 दिसांनी आमी वयपाची आसा कमला नायक ह्या काकीगेर. आनी ती जी परिस्थिती तुमी सगळ्यांनी पळयलेली आसतली न्हू. सो आमी तिका हेल्प घेवन वयपाची आसा. तरी ह्या 4 दिसां मदीं कोणीय आमकां कमला नायक हे काकीक मदत करूंक सोदता जाल्यार प्लीज तुमी फुडें सरचें आनी पर्सनली तिका विजीट करचो. ओके आनी तिका हेल्प करचें. आनी इतलेंच मागोन हांव हो चॅनलाचो ह्यो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. आनी तुमकां गुड न्यूज दिवपाक सोदता आमी एक नवो चॅनल ओपन केल्लो आसा. तुमकां खबर आहा हांवें काल व्हिडिओ घातलेली मराठी चॅनल. सो तितूनय आमकां खूब प्रमाणात सपोर्ट करा आनी आमची फनी मराठीची व्हिडिओज पळयात. आनी येस हांव मेळटा तुमकां नव्यान इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय आनी बाय. स्टे ट्यून फॉर अ लॉंग रायड विथ दिस बिस्ट ऑर एल्स आमची RX रेडी जाल्लेली आसा फूल पेटी पॅक तेजेर नाल्यार हेजेर. चला हांव मेळटा तुमकां नव्यान इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा गुड नायट आनी फूल पावर बाय. सबस्क्राईब करात आमच्या चॅनलाक. सक्कर पराय करा सक्कर पराय.